गुढीपाडवो हे नवे वर्स म्हण गोंयांत मनयतात। दारात गुढे उबारून नव्या वर्साक येवकार दितात। गोंयच्या विविध वाठारांनी लोकांनी गुढी उबारल्यो। बायलांनी हे गुडयेची पारंपारीक पद्दतीन पुजा केली। नवे वर्साच्यो विविध समाजाच्यो विविध संकल्पना असतात। संवसारभरात 1 जानेवारीक नवे वर्साक सुरवात जाता। पुराय संवसारान ही तारीख नवे वर्साचो आरंभ म्हण स्वीकारल्या। जाल्यार कांय समाज देखीक हिंदू समाज गुढीपाडव्याक नवे वर्स सुरू जाले अशें मानतात। तेतूंतलीच एक मडगांवची मठग्रामस्थ हिंदू संघटना शेनवारा पिंपळकट्ट्यार नवे वर्साचे प्रतीक असलेले गुढी उबारून विविध धार्मिक कार्यावळी जाल्यो। बायलांनी गुडयेची पुजा करून नवे वर्स मनयले। हे परंपरेविशीं माहिती दिली ती काशीनाथ बाळेन। आणि मौल्यवान असो चांदीचो गडगो जो आसा, चांदीचे जे आसा तांब्यो जो आसा तो ताजेर घालतात। हे सगळे समृद्धीचे प्रतीक आसा, आरोग्याचे म्हणजे बऱ्या आरोग्याचे प्रतीक आसा, नवेपणाचे प्रतीक आसा। अशें सगळ्यो ज्यो नवे बऱ्यो ज्यो गोष्टी आसात त्यो आमकां ती गुढी सांगता। त्या गुडयेचें जें पूजन आसा आज आमी केल्लें आसा ताची आमी याद दवरपाक आनी आमचें जें फुडलें वर्स आसा तें बऱ्या पद्दतीन घालोवपाचो प्रयत्न जो आसा पळय तो आमी करपाक जाय। काल सहज हाजेर खंय तरी म्हणजे व्हॉट्सएप फेसबुकाचेर मेसेज चलताली की काल पळय 5 दीस जाले लोक न्यू इयरची शुभेच्छा दितात। अजून कोणी गुढीपाडव्याच्यो दिना मरे म्हणून आपल्याक। अरे दिना मागीर तुवें सुरू करपाचें आसता न्ही, लोकांनी दिवपाची नासता। आनी न्यू इयरची शुभेच्छेची आमी चिंता करपाची गरज ना। गुढीपाडवा पारंपारीक आमचो चलत आयला, आमी करतातय बी। आज बरे गोड गोड करतात। ल्हानपणान आमी जर पळयलां आसत न्ही सकाळच्यान आमकां गुढीपाडव्याची चिंता आसताली ल्हान आसतना। चालू आसा तें, आमी तें मातशें अदीक बऱ्या पद्दतीन मोठ्या पद्दतीन करपाक जाय। आज हांगा एक ल्हानशा कार्यक्रमान ह्या कार्यक्रमाची सुरवात मडगांव जाता। फुडल्या वर्सा आनी बऱ्या पद्दतीन आमी करपाचो प्रयत्न करतले आनी मोठ्या प्रमाणात हो जो आसा तो आमी करतले। म्हापशाय लोकांनी गुडयेची पुजा करून नवे वर्स मनयले। पळयात काय उमेदीचे खीण। आणि ही मोरजेची पाडव्याकडली उमेद। दारादारांनी लोकांनी पारंपारीक पद्दतीन गुडयो उबारिल्ल्यो। कांय जाणांनी दारातले तुळशी जाल्यार कांय जाण दारात गुडयो लायतात। नव्या वर्साक येवकार दिवपा खातीर भुरग्यांनी रांगोळी सजयल्ली। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार जाल्यार म्हापशा आनी मोरजेच्यान संदीप कामुलकार।